तोडा उलासता जय 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 सर्वेश्वर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. सोम्या जेजूच्या आप परगटण्याचे परबेचो तयारेचो आयज तिसरो दीस आनी आयचो विशय जावन आसा कुशलकाय वाटुया, जेजूचे गोवाय जावया. जेजूचें जिवीत कुशलकायेचें. तो सदांच कुशलकाय जियेलो आनी ही कुशलकायेची जोर ताणें दुसऱ्यांक दिली. जावं गरिबांक, पिडेस्तांक, एकसुऱ्यांक आदी. जेजूची देख घेवन जावं आमच्या गरोब्यान वो समाजान आमी ती दुसऱ्याक दिवंक गरज. हें करूंक पयले सुवातेर ही कुशलकाय आमी आमच्या जिवितान अनुभवूंक फावो. तेन्नाच आमी आमचे सवें आसलेली कुशलकाय दुसऱ्याक दिवंक पावतल्या. तर ही कुशलकाय वांटून जेजूचे गोवाय आमी जावं ह्या मिसा भेटेन आमकां कृपा आनी बळ मागुया. आयचो दीस आमचे फिरगोजेंतल्या सगळ्या कुटुंबा खातीर भेटयलेलो दीस. पवित्र कुटुंबाची देख घेवन आमचे सगळे गोराबे भावार्थाचे आनी एकामेकाच्या मोगान आनी हुस्क्यान जियेतले गोराबे कुर्मूण आनी कसलेय परिस्थितीन कुशाल दादोस जावंक शिकोवंक ह्या मिसांत मागुया. आनी जायती पावटी आमी गोराब्यान जियेतना म्हाकाच लागून घुडे गोराब्याची शांती, गोराब्याची कुशलकाय म्हज्या वायट सवयांक लागून पिड्डार जाल्या. देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदा देवा आनी तुमकां ओगा भयणो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बेगीन सदांच अंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात प्रार्थना करता. सोर पदवेदा देव आमची काकलूट करो आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. देवा
शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सौम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्या देवाची शेली तूं संवसाराचे पाप कातर आमची तूं बाबाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे आयकून घे महिमा देवा ओ स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेसू ख्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर देवा ओ स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी प्रार्थुया करीत भाशेन आमच्या घोराब्यान शांती आनी खुशालकाय बसरूंक ह्या मिसांत मागुया. कोणगोळ्या बापा पातकान आमकां गुलामपणान दामून दवरल्यान पूण आमकां सोडूंक तुज्या एकल्याच पुतान मनशा सैबान नवो जल्म घेतलो. येताच्या जल्मा उद्देशी आमकां पूर्ण सुटका मेळ्ळी म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजी सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रातभर चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. भाग्यवान जुआवान बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यानो ताचे नांवी तुमची पातकां बोगसोल्यात देखून तुमकां बरयता. आवय बापायनो अरंबाक तावन आसा ताका तुमी ओळखूंक पावल्यात. तरणाट्यानो तुमी नोश्टाचेर जोयत वेलां देखून तुमकां बरयता. नेणट्या भुरग्यानो तुमी बापाक ओळखला देखून तुमकां बरयता. आवय बापायनो अरंबाक तावन आसा ताका तुमी ओळखला देखून तुमकां बरयता. तरणाट्यानो तुमी बोलिश्ट जाल्यात. देवाचें उतर तुमचे भितर रिगलां आनी तुमी नोश्टाचेर जोयत वेलां देखून तुमकां बरयता. संवसाराचो आनी संवसाराच्या वस्तूचो मोग करूं नाकात. संवसाराचो मोग करता त्या मनशा सोबे बापाचो मोग ना. कित्याक संवसारान मेळटा तें इतलेंच कुडीची वंडोवण, दोळ्यांची आशा आनी गिरेस्तकायेची बडाय. हें सगलें बापासून न्हय पूण संवसारांतल्यान उपजता. तर संवसार आनी ताच्यो वंडोवण्यो 2 दिसां भितर नाच जातात. पूण जो मनीस देवाची खुशी पाळटा तो सासणांक तोखता. देवाचें उतर हें. आमचो सगल्यांचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं. सगलीं म्हणुया. सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं. पोरजा पोरजानो आयकात. देवाक नमस्कार करात. परमेश्वराची महिमा आनी बळ ओळखून घेयात. ताच्या नांवांक फावो तो मान दियात परमेश्वराक. बेटोवण्यो वरदानां घेवन मंदिरांत भितर सरात. जबाब सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं. पवित्र ताचें मंदीर
सोम्यांक तुय नोमान कोरात प्रितुमेच्या देसानो ताचे मुर्कार कडकडात परमेश्वर एकलोच राजा राष्ट्रानो गाजोन सांगात ताणी तीर केला संसार नितीची ताची राजवट जबाब सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उल्लासूं प्रितूम सोतोसूं उद्गार सगळीं उबी रावुया. Sorvesporak zoy, sorvesporak zoy, sorvesporak zoy zoy. Sorvesporak zoy, sorvesporak zoy, sorvesporak zoy zoy. येयात सगळ्या राष्ट्रांनो सोम्यांक नमस्कार करात कित्याक आयज एक व्हड उजवाड संवसाराचेर परजळ्ळा. Sorvesporak zoy, sorvesporak zoy, sorvesporak zoy zoy. Sorvesporak zoy, sorvesporak zoy, sorvesporak zoy zoy. Sorvespor तुमचे सोफे असो, तुमचे सोवे असो. लुका पोरमणे जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. आणि आसेराच्या कुळाची फानियोलाची धूव आना नावाची एक भाटकारीण आसली. ती चोड म्हातारी जालेली. लग्न जाल्या उपरांत ती 7 वर्सां आपल्या घोवा बरी जियेलोली आनी राण जावन 84 वर्सांचे पिरायेक पावलोली. दीस रात उपास आनी मागणी करून ती देव भक्तीन जियेताली आनी देव मंदीर सांडिनासली. ती तेच वेळार थंय पावून सरून देवाक वाखाणटाली आनी जेरुसाल्याची सोडवणेची वाट पळोवन आसलेल्या सगल्यांक ताची खबर ती सांगताली. जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्यानो आयज आमी नियाळटाव खुशालकाय वांटुया जेजूचे गोवाय जावया. सुरवातेकूच आमी हें मनांत दवरूंक गरज कितें आमकां खुशालकाय दिता, कोण आमकां खुशालकाय दिता हें पयलें सोजमुया. कारण तें आमी सोजमले जाल्यार तीच खुशालकाय आमच्यांनी दुसऱ्यांक दिवूं येता. सोजमुया एका मनशाक हांव गिफ्ट दिता आनी कितें गिफ्ट दिता? गिटार स्ट्रिंग्स. हांव ताका गिटार स्ट्रिंग्स हाडून दिता, सगळ्यो गिटाराच्यो स्ट्रिंग्स. पूण त्या मनशा लागीं गिटार ना जाल्यार त्यो गिटार स्ट्रिंग्स कसल्या वालोराच्यो, कसल्या फायद्याच्यो ताका? तर हांवें पयले सुवातेर ताका तर वाजोवंक जाय जाल्यार पयले ताका गिटार दिले आनी उपरांत गिटार स्ट्रिंग्स दिल्यो जाल्यार मागीर की अदीक फायद्याचे आनी वालोराचे जाता त्यो गिटाराच्यो स्ट्रिंग्स. गिटार स्ट्रिंग्स विदाउट गिटार इज वर्थलेस ऑर मिनिंगलेस. हेच भाशेन हें गिटार कशें आमी जाणा जावंक गरज खरी खुशालकाय कित्यान आसा ती तें पयलें आमी सोजमुया. मागीर ह्यो गिटार स्ट्रिंग्स आनी दुसऱ्यो वस्तू आमकां खुशालकाय दिता, दुसऱ्यो वस्तू खुशालकाय दिता ताचेरूय उपरांत आमी लक्ष घालतले. तर हें गिटार ही खरी खुशालकाय आमकां कोण दिता? आमच्या मनांत सुरवातीकूच तान हें सोत रिगून दवरूंक जाय की जेजू क्रिस्त आनी देव हो देवान आनी जेजू क्रिस्तान सगळी खुशालकाय आसा. हें सोत तर हांव ओळखून घेना आनी जे मेरेन हांव हें सोत ओळखना की जेजू क्रिस्तान आसा म्हूण खरी खुशालकाय
ते मेरेन हांव केन्नाच खुशाल आसचो ना. संवसारांतल्यो सगल्यो वस्तू तुजे लागीं आसत, पूण हे सोत तर तूं अणभवना, हे सोत तर तुज्या काळजांत तूं गुंतून दवरिना की देवान आसा म्हूण म्हजी खुशालकाय, तूं केन्नाच केन्नाच खुशाल आसचो ना. आनी आपल्या अणभवान भाग्योन अगुस्तिनान हें आमकां बरोवन पुर्यान दवरलां. Our hearts are restless until they rest in you, O Lord. म्हणजे आमच्या काळजान उत्सांबळाय आसतली, आमच्या घराब्यान उत्सांबळाय आसतली. आनी वय तो आपल्या अणभवान सांगता, कारण आगुस्तीन म्हणलेले भाशेन एक कुडीची खुशालकाय पुर्यान भोग, कुडीचो भोग म्हणलेल्या भाशेन खुशालकाय पुर्यान ताणें सोदूंक प्रयत्न केलो, पूण खुशालकाय मेळोंक ना ताका. जायत्या वस्तूंनी ताणें खुशालकाय सोदली, पूण जेन्ना ताका जेसू मेळ्ळो तेन्ना ताची खरी खुशालकाय ताका मेळ्ळी. ताचे काळीज इतले अनस्टेबल आसले, ते रेस्टलेस आसले, ते आतां शांत जाले. काळजाक शांती, मनाक खुशालकाय, घराब्यान शांती खुशालकाय आयली जेन्ना ताचे काळीज व ताच्या मनांत हें सोत रिगलें की देवात आसा म्हूण खरी खुशालकाय. आनी आमी पर्यंत कोणूच खुशाल आसचो ना हें सोत तर हांव वळखून घेना. हें सोत पयले मनांत रिगोंक जाय, देवात आसा म्हजी खुशालकाय. हें सोत पयले मनांत आसल्यार उरलेल्यो वस्तू ताऱ्यार पडटात आनी उरलेल्या वस्तूनय देवा उदेशी आमकां खुशालकाय मेळटा. उरलेल्यो वस्तू आसूं ना आसूं तातूंतल्यान पर्यंत म्हाका खुशालकाय मेळटा, कारण हांव सोत मानता देवान आसा म्हूण वो जेजू क्रिस्तान आसा म्हूण खरी खुशालकाय. स्वर्ग म्हणल्यार कितें? स्वर्गार सगळे मनशां खुशाल आसात. आमी ह्या संवसारांत पोस्ट काडटात, जायते आटे बिटे आसात, प्रश्न आसात. देव आमी स्वर्गार सगळे खुशाल आसतले म्हणटा. स्वर्गार कितें आसा तर? तुका दिसता स्वर्गार तुका भांगार मेळटलें म्हूण? ह्या भांगारान तर खुशालकाय आसा. तुमकां दिसता स्वर्गार आसा तो लोक भांगार मेवता म्हूण खुशाल आहा? ओ कुडीचो भोग मेळटा, कुडीची आशा मेळटा देखून ती खुशाल आसात? जेसून सांगलां जेन्ना प्रश्न केलो तेन्ना 7 भाव आसले आनी एक गोरकान, ह्या 7 बाये गोरकांनी लागीं लग्न जाले. कोणाची बायल ती जातली? अरे स्वर्गार ते भाशेन जियेना. स्वर्गार असली खुशालकाय ना जी संवसारान आमी करता ती. स्वर्गार कसली खुशालकाय आसा? स्वर्गार कित्याक खुशालकाय आसा? स्वर्गार खुशालकाय आसा देवाच्या आसण्यांत. देवान जेजू क्रिस्तान तुय ती खुशालकाय आसा. देवा म्हऱ्यान आसोपूच म्हणजे खरी खुशालकाय. देव मेळप म्हणजे खरी खुशालकाय. हे स्वर्गार घडटा आनी देखून ही खुशालकाय आसा देखून तुयचो स्वर्गार आठ बोडवे आनी आमची सगळीं मेलोली घरची पर्यंत कितें करता? देवाची वाखाणणी करतात, कारण तांकां देव मेवला. देवांतूच तांकां खुशालकाय मेळटा देखून देवाचीच ती वाखाणणी करता. पवित्र पवित्र म्हूण गायनां गायता, कारण फक्त स्वर्गार पर्यंत देवान खुशालकाय आसा. तो हे सोत आमी पयले मनांत दवरूंक जाय, गुंतून दवरूंक जाय. ओन्ली गॉड कॅन मेक अस हॅपी. तुमकां कित्याक दिसता देवान हो पयलो मांदामेंट दिलो आनी जेसून पर्यंत शिकयलें सगळ्या तुज्या बळान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान तुवें देवाचो पयलो मोग कित्याक करूंक जाय? देव सेल्फीश? तुवें सगळ्यांक सोडपाचें आनी म्हजोच मोग करपाचो. हो देव पदवीदार देखून तुवें आनी कोणाचो मोग करप ना. हो देव देव देखून तुवें आनी कोणाचो मोग करप ना. प्रितीच्यानो, ह्या आनी त्या असल्या कारणाक लागून देवान आमकां हो कायदो दिवंक ना. देवान आमकां सांगलें आपलो पयलो मोग कर म्हूण, कित्याक देवान खुशालकाय आसा. तूं तो देवाचो पयलो मोग करिना कित्याक खुशाल आसतलो? दुसरे वस्तू तुका खुशाल दवरूंक जायना. देवान खुशालकाय मेळटा देखून देवाचो पयलो मोग कर. ही पयली आज्ञाकूच आमची खुशालकाये पासत, आमची शांती पासत देवान आमकां हो कायदो दिलोलो आसा. आनी हें आमकां उत्पत्तीचें पुस्तक शिकयता.
उत्पत्तीचे पुस्तक म्हणटा देवान आमकां आपल्या सारक्याची रचली. ताचो अर्थ कितें? आपल्या सारक्याची रचली. मनीस केन्ना अनस्टेबल जाता जेन्ना तो मॅच जायना. कितें तर मॅच जायना तो अनस्टेबल, पूण ते मॅच जाता जाल्यार तो स्टेबल जाता. म्हणजे हांव आनी देव मॅच जातात. हें आमकां उत्पत्तीचे पुस्तक सांगता की देवान आमकां आपल्या सारक्याची रचली. देखून देवांतूच म्हजी खुशालकाय आसा. दुसरे वस्तून तूं मॅच जावचो ना आनी तुका खुशालकाय मेळची ना. फक्त देवान खुशालकाय मेळटली, कारण देवान आमकां आपल्या सारक्याची रचली. तर हे पयले सोत गुंतून दवरूं, सायकोलॉजिकली मेंटली प्रिपेर आसूंक जाय. कितेंय दुसरे प्रश्न पर्यान येता. जायते वस्तू संवसारान आमकां उणे पर्यान आसात, पूण हे तर तुज्या मनान आसा देव म्हाका खुशालकाय दिता आनी तूं जाणा देव तुज्या संगाता आसा म्हूण दुसरे वस्तू तुका दूख हाडचे ना, व्हडले तुका प्रश्न पर्यान येवचो ना, कारण तूं जाणा तुजे लागीं देव आसा म्हूण. देवान आमकां खुशालकाय मेळटा. थोडी उदाहरणां आमी पवित्र पुस्तकांतली घेवया. जाणी चिंतलें आमचे भाशेन की खुशालकाय दुसऱ्या वस्तूंनी आसात म्हूण. देवांत ना, देवाक पर्यंत ताणें सांडलो. आनी असल्या मनशाची आमी थोडी उदाहरणां घेवया अदीक बरें समजपाक. पयले सुवातेर जाकेऊस ताका दिसलें गिरेस्तकाय म्हणल्यार सोगलें. गिरेस्तकाय आसल्यार सोगलें तुजे लागीं आसता. दुडू हे वस्तू आहा जाल्यार तुजे लागीं कितेंय करूंक जाता, हे भाशेन तो समजलो. आनी घोडे हे दुडू गिरेस्तकाय म्हाका खुशालकाय दितली हें जाकेऊस समजलो. आनी आमी पर्यान अशेंच चिंतता. आनी देखून आमी दीस रात दुडू जोडपाकूच वावुरता. देवा विणे जोडले म्हूण कांय ना. हांव गिटाराची खबर करता. द इम्पॉर्टन्स, द एसेन्शियल कितें तें पयलें गरजेचें, मागीर दुसऱ्यो वस्तू. तर आतां आमी नियाळटा फकत द एसेन्स. खरी खुशालकाय कित्यान आसा ती तो समजलो गिरेस्तकायेन आसा. आनी तरूय तो जाणा हांव खुशाल ना. आनी ह्याच पासत तो जेजूक सोदूंक येता. ही वॉज नॉट हॅपी. आनी जेजूक सोदूंक तो सारको जेजूचो टायम टेबल म्हणलेले भाशेन जायते दीस ताणें तयारी केली आसतली. हे चोर पर्यान जायते फावटी चोरतात तेन्ना सारके शिकतात कोण कितें करता, कोण खंय वयता, केन्ना भायर सरता, सारको मनशाचो टायम टेबल शिकतात. हे भाशेन जाकेबान बऱ्या कारणाक लागून एक टायम टेबल कसो शिकलो तो. आनी तो जाणा आसलो ह्या वेळार जेजू क्रिस्त हे वाटेंतल्यान वेतलो म्हूण. आनी आदी फुडेंच रुमडीच्या झाडार चडून तो जेजूची वाट पळयता. कित्याक पळयता? सोगलें आहा ताचे लागीं, कितली गिरेस्तकाय आहा ताचे लागीं, पूण तो खुशाल नासलो. आनी देखून जेजूक सोदूंक आयलो, कारण जेजूंतूच खुशालकाय मेळटा. गिरेस्तकाय जेजू विणे आमकां खुशालकाय दिना. हें आमकां जाकेबाच्या जिवितांत गमता. तो खुशाल नासलो, जेजूक सोदूंक आयलो. दुसरें उदाहरण घेवया आमी सॅमेरिटन वुमन. सामारितान वस्तोरी ती घोडे गिरेस्तकाये फाटल्यान वचूंक ना जाय, पूण ती कुडीची आशा सोदताली. कुडीची आशा. आनी जेजू म्हणटा तुजो 5वो दादलो आहा तोवूय गो न्हू तुजो. तो ती कुडीच्या पोजोडपणान आसली वस्तोरी. आनी तिका दिसलें हातून खुशालकाय आसा, हातून सगळी दादोसकाय आसा, आनी तिवूय खुशाल नासली. आनी कशें गमता आमकां नाका त्या वेळार दोनपारच्या वताच्या बारात ती बांयचेर येता, कारण तिका दुसऱ्या मदें भोवूंक नाका. शी वॉज फिलींग गिल्टी. दुसऱ्या मदें भोवूंक नाका. आनी जेजूकूच तिचेशी येता, हांव तुका जिवें उदक दितलो, हांव तुका खरी खुशालकाय दितलो. आनी हें जें सोत जेन्ना ती सोत मानता तेन्ना ती खरेंच खुशाल जाता. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता ती खुशालकायेन आख्ख्या गांवांत धांवली आनी सगळ्या लोकांक जेजूची बरी खबर सांगली. खुशाल जाली ती, कारण पयलीं ती सोजमली कुडीची आशेन आसा म्हूण खुशालकाय.
दादोसपण. पूण उपरांत जेसू मेळ्ळ्या उपरांत ती सोजमली खरी खुशालकाय आसा म्हूण जेसू क्रिस्तान देवान. आनी हेच पासो ती खुशालकाय धांवता आनी सगल्या लोकांक आपोवन हाडटा जेजूशी. तिसरें उदाहरण खूद जेसू आमकां एके वपारीन दिता आनी हे वपारीन आमकां दोनूय वस्तू मेळटात. द प्रॉडिगल सन, वेचीक पुताची वपार जेसू क्रिस्त सांगता. ताका दिसले गिरेस्तकायेन आसा म्हूण सगली खुशालकाय आनी देखून तो आपल्या बापाय लागीं सगली गिरेस्तकाय आपल्याक पडटा तो वांटो घेता. ताका दिसले कुडीची आशा हातून तो तो खुशाल आसतलो म्हूण आनी देखून ही सगली गिरेस्तकाय घेवन तो नायकिणी सांगाता भोंवता चलता. आनी ताजो भाव पर्यान म्हणटा, हो नायकिणी वांगडा भोंवलोलो मनीस म्हजो भाव. पूण तो खुशाल आसलो? ताका खुशालकाय मेळ्ळी? तो खुशाल आसलो जाल्यार बापायशी परत कित्याक आयलो? तो दुखी कित्याक जालो? उपरांत ताका गमलें की ही गिरेस्तकाय म्हाका खुशालकाय दिना. उपरांत ताका गमलें ही कुडीची आशा म्हाका खुशालकाय दिना. एक 2 दिसाचे दादोसपण ते जे भाशेन तुमी पयल्या वाचपान आयकलां. 2 दिसाचे ते आमकां सदांकाळ खुशालकाय मेळटली जाल्यार, दादोसपण मेळटलें जाल्यार फक्त जेजू क्रिस्तानूच मेळटा. हें आमकां आयचे पयलें वाचप सांगता. कुडीचे वंडावणेन मेळना, गिरेस्तकायेन मेळना, जेजू क्रिस्तान खुशालकाय आमकां मेळटा. आनी खूद जेसू वेचीक पुताचे वपारीन आमकां सांगता ह्यो वस्तू आमकां दुसऱ्या वस्तूंनी न्हय पूण बापाय सोबे, द प्रेझन्स ऑफ द फादर, बापाय सोबे, देवा सोबे, जेजू क्रिस्ता सोबे आमकां खरी खुशालकाय मेळटा. हो प्रॉडिगल सन वेचीक पोत्तून आपल्या बापाय सोबे येता. तो नियाळटा तातून बापाय सोबे हांव की खरो खुशाल आसलो. म्हजे घरान आसा ते मानाय पर्यान म्हज्या बापाय सांगाता जेवन खुशाल जातात आनी हांव बापाय सोबे पयस गेला खुशाल ना. आनी हेच प्रितीच्यान आमच्याय जिवितान घडटा. देवा विणे आमी खुशाल जावची ना. हे सोत पयलें मनांत दवरुया. आयज आमी आमच्या भुरग्यांक बरे भाशेन वाडयतात. म्हाका जाय, तुमकां जाय आमच्या भुरग्याचो बरो फुडार जालोलो आनी देखून तूं बरें शिक्षण दिता, ताका ट्युशनाक घालता, कितलो भार घेता तूं ताका ताचो बरो फुडार जावपाक, कितलो घाम भारोयता, दीस रात बाबुरता ह्या भुरग्या पासत ताका ताचो बरो फुडार जावच्याक. आनी मागीर हो भुरगो व्हडलो जाल्या उपरांत तुमी उदगातात. जायते फावटी तुमी फादरीशी येवन रडटात, फादर हांवें म्हज्या भुरग्या पासत कितें करूंक ना, सगलें केलें ना, सगलें करूंक ना. तूं सगलें जें म्हणटा ती गिरेस्तकाय जाय, तूं सगलें जें कितें म्हणटा तें दुसऱ्यो वस्तू जाय. जायत घोडे तुमी चुकली ताका भावार्थान वाडोवपाक, तुमी चुकली ह्या तुमच्या भुरग्याक शिकोवपाक देवान खुशालकाय आसा म्हूण. तुमी घोडे तुमचे वागणुके उदेशी ह्या भुरग्याक शिकयलें गिरेस्तकायेन खुशालकाय आसा, शिकपान खुशालकाय आसा, जावं दुसऱ्या वस्तूंनी खुशालकाय आसा. तुमचेच वागणुकेन तुमी इतलो घाम मारून कोत्ताली, मेहनत कोत्ताली, तुमचेच वागणुकेंतल्यान तुमी ह्या भुरग्याक शिकयलें. आनी देखून आयज तो चिंता गिरेस्तकायेन म्हजी खुशालकाय आसा जाल्यार ही जाणटी आवय बापूय म्हजी गिरेस्तकाय म्हजे दुडू ओगडायतली. तांकां दुयेन पडटात ती, फोडटात ती, मोडटात ती, धांवडाया तांकां. हें तुमचेच वागणुकेंतल्यान शिकयलां की देवा विणे आमी दुसऱ्या वस्तूंनी खुशाल आसतले म्हूण. कोण खुशाल आसना? आवय बापूय रडटात ही चूक आदारल्या देखून जरी तो तुमकां दुसरे वस्तू, हे स्ट्रिंग्स म्हणटात त्यो दुसरे वस्तू दिवंक जाय, पयलें गिटार, पयलो देव दियात, पयले तुमच्या भुरग्याक शिकयात देवांत आसा म्हूण खरी खुशालकाय, उपरांत त्यो स्ट्रिंग, हे गिरेस्तकाय, दुसऱ्यान हें सगळे वस्तू उपरांत दियात. पूण देवा विणे दिता जाल्यार आमी व्हडली चूक करतल्या. खुशालकाय आमकां मेळची ना, आमी खूब खुशाल आसची ना आनी खुशालकाय वांटूकूय आमी पावची ना.
तो प्रितीच्यान हे पयले सोत उगडास करुया. देवांत आसा खुशालकाय. उपरांत आतां आमी नियाळुया दुसरे वस्तू आमकां ल्हान ल्हान वस्तू खुशालकाय दिता. जेन्ना देव आसा तेन्ना दुसऱ्या वस्तूंक मोल आसा. जावं आमी क्रिस्मसाक जावं गो बायलेचो संबंद जावं एक भुरगें आमची खुशालकाय, एक फामील आमची खुशालकाय, एक फ्रेंड आमचो खुशालकाय. ह्यो ल्हान ल्हान वस्तू आमकां खुशालकाय दिता. ह्या दिसांनी क्रिस्मसाक तुमी दानां वांटलीं, गिफ्ट वांटले, ह्यो ल्हान ल्हान वस्तू खुशालकाय दिता. ह्यो सगल्यो वस्तू बऱ्यो, पूण ह्यो सगल्यो वस्तू पाड जातल्यो जेन्ना तूं ह्यो वस्तू करता देवा भिणे. यू कॅनॉट have experience happiness without God. Deva vine tu केन्ना सुकेस आसना, because we are created in the image and likeness of God. आमी देवा सारकी देवान आमकां रचलोली आसा, तातूनच आमची खुशालकाय आसा. हें सोद जाल्या उपरांत ह्यो ल्हान ल्हान वस्तू आमी आमच्या भुरग्यांक दुसऱ्याक दिवं येता. Some acts of love, some acts of happiness. गिरेस्तकायेन तर खुशालकाय आसलोली जाल्यार, व्हडलें घर बांदून थंयचो तर खुशालकाय आसलोली जाल्यार, आनी देवा विणे खुशालकाय आसलोली जाल्यार, क्रिस्मस केन्नाच हॅपी क्रिस्मस आमी म्हणचे नासले. कारण जेजू लागीं गिरेस्तकाय नासली. गिरेस्तकाय खंय, तो सामको गरीब कसो जल्मलो, ताचे लागीं व्हडलें घर नासलें. आमी तो तातूंत खुशालकाय सोदता, हो क्रिस्मस हॅपी जावचो ना. पूण तरी आमी हॅपी म्हणटा कारण जेजू क्रिस्त जल्मला, कित्याक जेजू जावन आसा खरी खुशालकाय. हीच कृपा आमकां सगल्यांक मागून घेवया. सुकली उबी रावया आनी थोड्यो आमच्यो गोरसो बापा मुखार घालुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या दर एका उतरांतल्यान आनी वागणुकेंतल्यान खुशालकायेचें जिवीत जिवन आपले परजेक नमुने जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमचे सरकारी फुडाऱ्यांनी आपल्या आताखाल आसलेले परजेची सेवा करतना आपलेपण सोडून सगलो भ्रश्टाचार पयसावून नितीचे आनी शांतीचे राज बांदून हाडूंक आनी सगल्यांक खुशालकायेचें जिवीत जिवंक आदाराचे जावंक बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या कुटुंबाच्या वडिलांनी नाजारेताच्या कुटुंबाची देख आपणावून आपल्या भुरग्यांक बरी तत्वां म्हणल्यार शिकोवंक अशे तरेन तांचें जिवीत खुशाल करूंक जबाबदारेन वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या खासगी जिवितांत चिंतनांनी उतरांनी कन्यांनी आनी वावरांतल्यान खुशालकायेचें जिवीत आमी जिवन समाजान दुसऱ्याक देखीचे नमुने जावंक बापाची कृपा आनी बळ मागुया. दोयाळ बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. आयचे नवेन समारंभतल्या भाग्यवंत आंतोनीचो समुदाय आनी फातिमा सायबिणीचो समुदाय ह्या गोराब्यांचेर देवान आशिर्वाद घालून
आनी ती सगळीं कुशाल बरीत क्रिस्ती जिवीत जिवंक आनी जेजूचे गोवाय जावंक देवाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. बापा मंगळा या आमच्या भयणीन आमच्या नांवान थोडी आमच्यो गोरसो तुजे मुखार घातल्यात. आमकां फावो तितले तूं स्विकार कर म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां. सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां. कुळांनी आत्मो तुका दिता, तुका दिता बापा. कुळांनी आत्मो तुका दिता, तुका दिता बापा. सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां. सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां. तूच आमच्या आत्म्यान राजवट चलोय, राजवट चलोय बापा. तूच आमच्या आत्म्यान राजवट चलोय, राजवट चलोय बापा. म्हज्या भयणी बाबनो, म्हज्यानी तुमचे बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सोबीच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. सर्वेस्पराक तुजी पोरसां भेटयता ती देणी दोयेन मानून घे. तुजें दैवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हूण आमी भावार्थान आनी भक्तीन सत मानता. तुवें घडलोल्या ह्या संस्कारा उदेशी ते आमकां भरपूर मेळो म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो, तुमचे सोबे आसूं. आमची काहळ सांबाळुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनंत सोबद मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूच्या मोगान पेटून वचूं आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी स्वर्गीच्या स दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचे किर्तन एकाच जाळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सोयरी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. सोयरी तुका सोय सोय. बापा क्रोस्त पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण संसंगेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासूंत मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात नातले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणी कराराचे हें रगत पातकाचे बगसून मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत ते वारोवतले, हें म्हज्या उगडासाक करात. Babartaco god porgotuia. Sumelo Jesu Jimozala, Jesu noviane tolo. Jesu velo, Jesu Jimozala, Jesu noviane tolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगो शेवतल्या आमा समेसाक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमचे गवळी बापा आनी सगळे यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरमासो धरून मेल्यान ते आमच्या गोडच्याची काकलूट कर, तांकां आनी तुजे इश्टभुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया करून आमी मागता. वशांकवार मरे देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत ज्यूसे तिच्या पती, भाग्यवंत धर्मदुता, भाग्यवंत ज्यूसे वाज, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर, भाग्यवंत जोग किवान्यान आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मय मागावंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आयच्या शिव वर्तमानात तुम्ही आनाची खबर आयकल्या. ती देव मंदिरान खुशालकायेन देवाक वाकाणटाली. केन्ना आनी कित्या पासत जेन्ना जेसू बाळूक जेसू तिका दिसलो तेन्ना देवाक ती वाकाणीत रावली. तिचे लागीं व्हडली गिरेस्त खंय, ती विधवा, घरकारूय नासलो. जायती वर्सां आदीं घरकार संपला, पूण खुशाल जाली, देवाक वाकाणटाली, कारण तिणें जेसूक अणभवलो, जेसूक पळयलो. ह्या देवांत आसा खुशालकाय. हें सोद तुमी जाणात जाल्यार कितेंय तुमी वावर करतात तेन्ना, तुमच्या भुरग्यांक पर्यान वाडयतात तेन्ना तुमी भुरग्याक देवाच्या मोगान वाडोवपाक प्रयत्न करतली. ना जाल्यार इस्कॉलाक धाडटली, सगळें करतली, पूण दोतोनीक फाटीं उरतली. ऑनलायन तुमचे इस्कॉल चलतलें, पूण ऑनलायन दोतोन मात चलची ना. कित्या पासत आनी हातूंतल्यान कितें तूं भुरग्याक शिकयता? इनडायरेक्टली तूं भुरग्याक शिकयता खुशालकाय आसा शिकपान, खुशालकाय आसा पयशान, खुशालकाय आसा तुजे नोकरेन, खुशालकाय आसा दुसऱ्या वस्तूंनी. देव ना जाल्यार जाता आनी मागीर तुमीच रडटात. आमची खुशालकाय देवांत आसा आनी भुरग्याक पर्यान तुमी शिकोवपाक जाय. आमची खरी खुशालकाय जेजू क्रिस्तान आसा. हेच करपा आमकां जेजू शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवो, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी
आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सबोस काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यात आमी बरबशान उतरयता तूं आमकां तुजी उदार काकुटीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकातांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं सिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान रातभर चलयता सासनाच्या सासनाक सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सभे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मायमगान शांती दिवया देवाचे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी सुम्या देवाचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली प्रार्थया देवा आमच्या बापा ह्या तुज्या संस्कारान आमकां वांटो दिवन तूंच आमकां एकवटाय तुरो संस्कार आमच्या काळजांनी सुपोळ साव आनी अशें तुजें देणें घेवंक हेंच देणें आमकां आयती कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी आमेन. आयचे नोवेन मीस भेटयलां आनी आमकां देवाचें उतर परगोटलां फादर आग्नेल गोमीस फाल्यां हितोच येतलो तर बरे भाशेन आमकां आयज देवाचें उतर परगोटलां व्हडली ग्रेसकाय आनी कुशालकाय देवा सोवे आसा म्हूण आमी उगडास दवरुया सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं तुमचे सवे आसूं सोर पृथ्वीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार Deva Vardanai
kosulalo teklo tosto tangka rosto dagoitalo tosto tangka rosto dagoitalo zaiti lambat solon paule zaite deska utrun vilvanaile Jerusalem shiki sogle paule Tanka polione boga borle Judevanzo raza koi zalmola Oso erod razan vicar gela Nomos kartor takapol zoasa Ozat velia toi komezo asa Ozat velia toi komezo asa प्रार्थूया देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा आयच्या दिसात वेनेका नोकेत्राच्या उसवाडान सगळ्या पोरसांक तुज्या एकल्याच पुताची ओळख दिली ताचे वरवीं तुकाय आमी बाबार्थान ओळखूंक पावल्या तशेंच एक दीस तुजे मोहिमेवंत मुखामोळ रूप पळयोवन निरंतरी आनंद भोगूंक आमकां पावय क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं देवाचो आदार आसून सदां काल आमची ताय Jesu,
जिवीत तुझे जावनी जिवीत आमचे जेजू 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 जिवीत तुझे जावनी जिवीत आमचे जेजू